दिव्यवाणी 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 भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरियेक बरी कोबार हाडली आणि पवित्र आत्म्यावरवी ती गर्भेस जाली. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हजे थंय जावं. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मध्ये जियलो. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थया ये सोम्या बडव्यान बरी कोबार दिल्ले वरवीं तुझ्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी सणसल्याव ताच्या कष्टा आणि कुर्सा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावाशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव. त्यास क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गींच्या दयेन म्हाका दिला तुझ्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आणि सलय आमेन. सरल्या भावार्थ्यां पासत मागणे सासनाचो विशय दी तांकां ये सोम्या आणि निरंतर प्रकाश तांचेर फांकोवन दी समाधानान ते विशय घेवन दीत आमेन. शतमंता देवाक सरपदवेदारा बापाक सर्गा आणि पृथ्वीच्या रचणाराक आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्म्यावरवी गर्भीत सांबाळलो अंकवार मरिये थावन जल्मालो पोंच पिलाता काल ताणें कश्ट सोंसले ताका कुर्सार चडलो तो मेलो आणि ताका निकेपिलो तो मेल्ल्या मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो सर्गार चडलो सरपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय तावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतालो. सतमानता पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पथकांचे बोगसाणे कुडीचे जिवनपण सासनाचे जिवीत आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बदलेले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आणि सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनाती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आणि सदा सर्वदा आमेन. संतोषाचे मिस्तेर पयलो मिस्तेर मरियेक बडवो कोबार दिता. देव सर्व मनशांचे तारान आशेता देखून ताणें ताच्या एकल्याच पुता जेजूक आमकां दिलो.
पवित्रात्म्याचे सक्तेनं अंकवार मोरयेचे उदरी तो मनीस जालो आनी आमचे मोदेन जियेलो. शेकी ताच्या मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं आमकां ताणें सर्गींची दारां उगडलीं. देव सोडवणेचें देणें आमकां घडयेन दिवंक शकता, तरी तो सोडवणेची चरित्रां रुपीत करता आनी तांतू मनशांक सहभागी करता. देखून पोरण्या सोल्ल्यांत प्रवादी मुखांत्र आनी नेमलेलो काळ भरती जाताच ताच्या पुता जेजू मुखांत्र ताचो मोग आमकां उगडापो करता. सोडवणेच्या चरित्रेंत देवान मोरयेक भागीदार केली आनी तिणें पळय, हांव सरस्पराची साकन तुज्या उतरा प्रमाणे म्हजे थंय जावं म्हणून देवाचे कुशेक कल्तिमान घालो. अशें तिचे वरवीं देवाचो पूत आमचे मोदें आयलो आनी जियेलो. आज देव आमचे मुखांत्र ताचें योजन संपूर्ण करूंक कुशी व्हरता. आमकां हर एकल्याक ताच्या सोडवणेच्या योजनांत वांटो आसा. देखून आमी मोरयेचे आदर्श घेवन देवाचे कुशेक स्पंदन करया. अशें आमचे थंय आनी आमचे मुखांत्र ताची सोडवण पृथ्वीच्या पंतान पंत पावाशें मिनात घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज्य येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आता आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशी सता आनी सदां सर्वता. आमेन. ए म्हज्या जेजू, आमची पातकां आमकां बक्षी, यमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेस आत्म्यांक सडकन तुजी काकुळतीची अदीक गरज आशिल्ल्यांक सर्गार व्हरून पावय.
दुसरो मिस्तेर मोरी एलिझाबेथीची भेट करता. आवय पण एक भाग, पूण देवा पुताची आवय जावचे वर्ते भाग. मरी देवा पुताची आवय जाली. तिका इतलो व्हडलो संतोष भोगलो की ती धांवाधावी एलिझाबेथी सरशीन गेली आनी तिचे लागीं तिचो संतोष वर्णूंक लागली. एलिझाबेथीनी मरियेचे भाग मानून घेवन देवाक अर्घा दिली आनी उपरांत मरिये स्तुती किर्तना मुखांतर देवाची महिमा वाखणली. मरी देवाची बरी खबर परगटलेली प्रथम स्त्री म्हणयेत. तिडे देव तिजे थंय मनीस जाला म्हणले सत संतोषान एलिझाबेथीक परगटले आनी ते परगटणेक पुरक जावन 3 म्हयने एलिझाबेथीची तिणें सेवा केली. सडवणेची बरी खबर परगट करूंक आनी सेवेचें जीवन जियोंक मरी आमकां आदर्श. तिचे थंय आसलो जेजू देवाचो पूत तिचे आदर्श जिणेक कारण. देखून मोरयेची देख घेवन संतोषान आनी उर्बेन आमचे भोंवती सडवणेची बरी खबर परगटया. तशेंच ते परगटणेक पुरक जावन दुबळ्या धाकट्यांची निस्वार्थपणी सेवा करया. अशें आमचे जिवीत बरी खबर करया. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समका येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. ये म्हज्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी, यमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेसत्म्यांक सडकन तुजी काकुळतीची अदीक गरज आसल्यांक सरगार व्हरून पावय. तिसरो मिस्तेर बेतलेमान जेजू जल्मता. देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक आमकां दिलो. देवपुतान मनीस जावचें घडीत चारित्रीक तशेंच विशिश्ट. देवाचो पूत आमच्या कुटुंबांत जल्मालो तर आमकां कितलो संतोश भोगतो.
आमी ताच्या जननाचे फेस्त करची रीत ह्या सताक साक्ष म्हूण येत. पूण 2000 वर्सां आदीं देवाचो पूत मनीस जावन बेतलेमान जल्मल्ल्या वेळार ताच्याच लोकांनी ताका स्विकार केलो ना. तरी देवपुतान तांकां इन्कार केले ना. आपणाक स्विकार केल्ल्याचो मेस्तांक ताणें देवाची भुरगीं जावचें हक्क दिलें. देखून ताच्या जल्मातय गोवळी संतोसले. सर्गींचे दूत देवाक महिमा गावंक लागले आनी आंवकार मरियानी जुजे देवाक अर्गां दिवंक सकलीं. जेजू नव्यान मनीस जावन आमचे मदें येवचो ना, पूण जिवंत जेजू आमचे मदें आसा. तो आमकां मेळोवंक तोवळ तोवळ तरावळ रुपांनी येता. देखून आमची काळजां ताका उगडया, ताची वळख धरया आनी ताका आमच्या कुटुंबांत सहज जाल्लें मोगाचें, समाधानाचें आनी भावार्थाचें वातावरण रुपीत करया. अशें देव आमचे मदें आसा म्हणलें आमच्या उतरां करण्यांनी सर्वांक परगटया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोंक दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आमा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदीं तशीच सता आनी सदां सर्वता. आमेन. ए म्हज्या जेजू, आमची पातकां आमकां बक्षी, यमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेसात्म्यांक सडकन तुजी काकुळतीची अदीक गरज आशिल्ल्यांक सर्गार व्हरून पावय. चवथो मिस्तेर, मोरी बाळक जेजूक तेंपलांत भेटयता. मोरी आनी जुजे जेजू बाळकाक घेवन तेंपलाक गेली. सर्वेस्पराच्या शास्त्रान फरमायल्या प्रमाणे तांणी केले आनी बाळक जेजूक सर्वेस्पर देवाक समर्पिलो.
भुरगे देवाचे देणे हे सत समजाल्ले मरयेन आनी जुजेन देवाक अर्घा दिली आनी तांच्या बाळकाक देवाक समर्पिलो. हर एक बरें आनी उत्तीम देणे सर्वेस्पर देवातावन येता. देखून आमी सदांच देवाक उपकारी काळजान आनी दिनवाशी मनान दिनवासूंक जाय. ह्या संवसारांत जल्मोवचे हर एक बाळ देवाच्या मोगाचो गुर्त. हर एक भुरगे नवो बरवसो हाडटा आनी हो संवसार बरो करूंक कारण जाता. पूण आमी आमच्या भुरग्यांक भावार्थान आनी मोगान जियोंक शिकोवंक जाय. अशें आमच्या कुटुंबांतल्या हर एक सांद्यांक देवाच्या आश्रया खाल जियोवंक आदर्श जावंक जाय. मरयेन आनी जुजेन बाळका जेजूक तेंपलांत भेटयिल्ले घडीत आमच्या आवय बापायन तांणी तांच्या भुरग्यांक देवाची देणी म्हूण स्विकार करूंक आनी तांकां क्रिस्तांव भावार्थान ल्हान व्हड करूंक प्रेरण जावं. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समका येवं, तुझी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझे कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा. आमेन. ये म्हज्या जेजू आमची पातकां आमकां बक्षी, यमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेसत्म्यांक सडकन तुजी काकुळतीची अदीक गरज आसल्यांक सर्गार व्हरून पावय. पांचवो मिस्तेर सुकुल्लो भुरगो जेजू देवळांत मेळटा. नजरेताचें कुटाम बागी आनी आदर्श कुटाम. जुदेव कुटुंबाच्यो रिती रिवाज्यो तांणी पाळल्यो. जेजू 12 वर्सांचो आसता ताका तांणी जेरुसलेमाक पास्कां फेस्ताक व्हेलो, पूण थंयसर तो तांकां चुकलो. व्हडा कंती दुकान तांणी ताका सोदलो आनी तो तांकां मेळिल्ले वेळी तांकां संतोश जालो. देव मंदीर आमची आत्मीक आवय. थंयसर आमी एक कुटाम जावन आमच्या भावार्थाचो गुटो संभ्रमतांव आनी आमच्या कुटुंबाच्या संद्यांचेर देवाची आशिर्वादां मागतांव. देखून
देव मंदिरांत आमी देवाची विचित्र कृत्यां वाकानूंक आनी देवाच्या आशिर्वादान आमची जिणी रुपीत करूंक शिकया. देखून देव मंदिराचो अर्थ आनी महत्व आमी आमच्या भुरग्यांक सांगया आनी देवस्तुतीन क्रियात्मक रितीन वांटो घेवया. अशें आमच्या भुरग्यांनी कुडीन, मतींत आनी देवबिरांतीन वाडोवंक तांकां आदार दिवया. तोवळ आमची कुटुंबां देवाक भेटची मंदिरां आनी माया मोगाची बिडारां जातेलीं. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य येवं, तुजी कुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्यांत पडोंक दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. नमान मरिये, कृपेन भरलेले, समी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंती मरिये, देवाचे माये, आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या काळी. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच सता आनी सदां सर्वता. आमेन. ए म्हज्या जेजू, आमची पातकां आमकां बक्षी, यमकोंडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेस आत्म्यांक सडकन तुजी काकुळतीची अदीक गरज आशिल्ल्यांक सर्गार व्हरून पावय. नमांड्रान्ये, काकुळतीचे माये, नमान आमच्या जिवा, अमृता आनी परवशा, तुका आमी उलो मारतांव. आमी परदेशी येवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोंडांत आसता. आस्कार उस्कार सोन आमी तुका रुदान करतांव. तर तूं आमचे शेकाये, ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परते, आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशीचे सदैवी फळ जेजूक आमकां दाखय. ए दयाळी, ए मोगाळी, ए दुलोबी अंकवारी मरये,
भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्या कमी फावो जावचे खातीर सोम्या काकोळ तामची कर. सोम्या काकोल तामची कर. क्रिस्ता काकोळ तामची कर. क्रिस्ता काकोल तामची कर. सोम्या काकोळ तामची कर. सोम्या काकोल तामची कर. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. क्रिस्ता दयेन आयक आमकां. सर्गींच्या देवा बापा काकोल तामची कर. देवा पुता संसाराच्या तारोका काकोल तामची कर. देवा पवित्रत्म्या काकोल तामची कर. संतिसेम त्रिंदादी एकास देवा काकोल तामची कर. भाग्यवंती मोरये आम्हा पासत विनंती कर. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. भाग्यवंती अंकुवारींचे अंकुवारी आम्हा पासून विनंती कर. क्रिस्ताचे माये आम्हा पासून विनंती कर. पवित्र सभेचे माये आम्हा पासून विनंती कर. देव कृपेचे माये आम्हा पासून विनंती कर. बोव नितळी माये आम्हा पासून विनंती कर. गतनातले माये आम्हा पासून विनंती कर. आपुट माये आम्हा पासून विनंती कर. मोगा पात्र माये आम्हा पासून विनंती कर. विचित्र माये आम्हा पासून विनंती कर. सुबोधनी माये आम्हा पासून विनंती कर. रसनाराचे माये आम्हा पासून विनंती कर. सोडवंदराचे माये आम्हा पासून विनंती कर. पोषणी अंकुवारी आम्हा पासून विनंती कर. मनापात्र अंकुवारी आम्हा पासून विनंती कर. परगटोंक फावो जाल्ले अंकुवारी आम्हा पासून विनंती कर. पदवेदार अंकुवारी आम्हा पासून विनंती कर. दयाळी अंकुवारी आम्हा पासून विनंती कर. विश्वासी अंकुवारी आम्हा पासून विनंती कर. नीतीच्या आरशा आम्हा पासून विनंती कर. सन्वयाच्या सिंहासना आम्हा पासून विनंती कर. आमच्या संतोषाच्या कारणा आम्हा पासून विनंती कर. आत्मिक फलंगना आम्हा पासून विनंती कर. मान फावो जाल्ल्या फलंगना आम्हा पासून विनंती कर. भक्तीच्या अपरिमित फलंगना आम्हा पासून विनंती कर. गुप्त गुलोबा आम्हा पासून विनंती कर. दाविदाच्या बुरजा आम्हा पासून विनंती कर. दाडियाच्या बुरजा आम्हा पासून विनंती कर. सुवर्णाच्या मंदिरा आम्हा पासून विनंती कर. सोल्ल्याच्या आर्का आम्हा पासून विनंती कर. सर्गींच्या दरवट्या आम्हा पासून विनंती कर. पंत्यापराच्या नेकेत्रा आम्हा पासून विनंती कर. पिडेस्तांचे भलायके आम्हा पासून विनंती कर. पातक्यांच्या आश्र्या आम्हा पासून विनंती कर. दुखेस्तांचे बुसावणे आम्हा पासून विनंती कर. क्रिस्तावांच्या आदारा आम्हा पासून विनंती कर. पडव्यांचे रान्ये आम्हा पासून विनंती कर. पात्रियार्कांचे रान्ये आम्हा पासून विनंती कर. प्रवादींचे रान्ये आम्हा पासून विनंती कर. अपोस्तलांचे रान्ये आम्हा पासून विनंती कर. मार्तिरांचे रान्ये आम्हा पासून विनंती कर. अंकुवारींचे रान्ये आम्हा पासून विनंती कर. सोमेस्त संत भक्तांचे रान्ये आम्हा पासून विनंती कर. सैंबाच्या कथावीन गर्भे संभवले रान्ये आम्हा पासून विनंती कर. सर्गीन घेतले रान्ये आम्हा पासून विनंती कर. भोव पवित्र रोजारीचे रान्ये आम्हा पासून विनंती कर. कुटुंबाचे रान्ये आम्हा पासून विनंती कर. समाधानाचे रान्ये आम्हा पासून विनंती कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले बोगस आमकां येसुम्या. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले दयेन आयक आमकां येसुम्या. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले काकूळ तामची कर. तुझे ससाय काल ये देवाचे भाग्यवंती माये आम्ही येताव आमच्या गरजांत आमच्या मागण्याचो बेपार वो करिनाका पण सोमेस्त विघ्नांतली आमकां सदांच निवार अनंत बरीत आनी सदैवी अंकुवारी. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासून विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्यांक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ये देवा तुझ्या एकल्याच पुतान आपल्या जिणये मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं ससनाचे बचावेचे इनाम आमकां जोडून दवरला. भाग्यवंत अंकुवार मरियेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतू आटापलेल्यांचो आमी पाटलाव करिसो आनी तांतू बसयिल्ले
आमी जोडीशे कर म्हूण आमी तुजे लागीं परतांव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां आमी देवाचे उतार आयकोवया. सांजू हांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 1 वाक्य 40 तावन 50 त्यावेळी आपणासरशी आयिल्ल्या नातानायलाक पळोवन जेजून म्हळे, पळया एक खरो इस्रायलकार, हाजे थंय कसलेंच कपट ना. नातानायलान जेजूक विचारले, तुका कशी म्हजी वळख? जेजून ताका जाप दिवन म्हळे, फिलिपान तुका आपोवचे आदीं अंजुराच्या रुखा मळी तूं आसतना हांवें तुका पळयलो. नातानायल ताका जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री तूं देवाचो पूत. जेजून ताका म्हळे, अंजुराच्या रुखा मुळांत हांवें तुका पळयलो म्हूण हांवें म्हळें देखून सतमानताय? हाचे प्रास वर्ती घडिता तूं देखतलोय. आनी उपरांत तो म्हणालो, सतत हांव तुमकां सांगता, सर्ग उक्त जाल्लो आनी मनशा पुताचेर देवाचे दूत चडले देंवल्ले तुमी देखतेल्यात. देवाचे उतार हे. आज आमी प्रधान आंज बडव्यांची परब आचरण करता. आंज बडवे सर्गा आणि संसारामध्ये मध्यस्थ जावन देवाची सेवा करतात. प्रमुख जावन तेग आंज बडवे मिंगेल, गब्रियल आणि रफायल. मिंगेल म्हळ्यार देवा बरी, तो बावडतसो झुजारी. देखून आमच्या आत्मीक काळोखांत संवसारी संगतीतावन अलग रावंक ताची ससाई मागया. गब्रियल म्हळ्यार देव मुजें बळ, तो दैवीक उगडापणाचो संदेश हाडूंक येता. प्रमुख जावन मोरयेक बरी कोबार दिल्लो बडवो, ताचे बरी आमी देवाच्या उतराचे परगटणार जावंक कृपा मागया. रफायल म्हळ्यार देव गूण करता. हांगा देवाची गूण करची सकत उठोवन दिसता. तो तोबिताक ताच्या कुर्डेपणांतावन सुटका दिता. आत्मीक आनी भौतीक सकत जोडूंक मागया. आयचे सुवार्तेंत आंज बडव्यांच्यो 2 निर्दिश्ट चटवटिको आमकां वाचूंक मेळटात. मनशा पुताचेर सडतले आनी देंवतले. देवाक आराधन करूंक ते सडतले आनी मनशा कुळाची सेवा करूंक ते देंवतले. देवाची स्तुती करचें देवदूतांचें प्रमुख काम. पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळार पवित्र 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 म्हणलें गीत गायतना आंजा कोरां संगी आमी देवाची स्तुती करता. कशें देवदूत देवाची सेवा करतात, तशेंच आमी एकामेकाची सेवा करूंक पेसाडया. मिंगेल, गब्रियल, रफायल महादूतांच्या पेस्ताक मागणे. सरेस्परा, देवदूतांचे आनी मनशांचे मनियरपण तुवें संपूर्ण मंडळेन ठरयलाय. तर सर्गार सदांच तुजे मुखार तुजी सेवा करतात ते तुजे दूत ह्या संवसारांत आमचें जिवीत राखूं आनी सैतानाच्या पासांतले आनी पातकाच्या घासांतले आमकां सांबाळूं म्हूण मिंगेल, गब्रियल आनी रफायल महादूतांचो उगडासकान कलतेपणी आमी मागता. श्रेष्ठ बडव्या भाग्यवंत मिंगेली, आमच्या आत्मीक झुजांत आमकां सांबाळ. देंवसाराच्या कोटेपणाचेर आनी पासांचेर आड येवंक आमकां आदार दी. सोमी देव ताका फर्मावून दी म्हूण आमी लालेवन मागता. आनी तूं सर्गींच्या पौजींच्या मस्तका आत्मे विबाडूंक संवसारार भोंवच्या सैतानाक आनी कोट्या आत्म्याक देवाच्या पदवेन यमकोंडाक लोटून उडय. आमेन. पापसैबाच्या इराद्या खातीर आमी आतां संगता मेळोन मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावन, तुझे राज्य येवन, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दे, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिव नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये, कृपेन भरले, समे तुजे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजो. भाग्यवंते मरिये, देवाचे माये, आमा पापयांक
खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. नमान मरिये कृपेन भरले समी तुझे सांगता स्त्रिया भितर तूं सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेसो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या कळे आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या जशी आदी तसेच सता आणि सदां सर्वता आमेन. या तेरसां सहभागी जावच्या सर्वां खातीर आमी मागया. तांणी विनवणेक धाडिल्लीं सर्व तेसावां आमी सरेस्पराच्या पांयांतळा दवरया. आमची तेसावांय आमी सरेस्पराक समर्पिया आणि आमच्या सर्व गरजांनी कश्टांत आनी दुखींत आमी सरेस्पराचो आदार मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावन तुझे रास आमकां येवं तुजी कुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळण्यान पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमी तुजे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फळ तुजे कुशीचें जेजो. भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आता आनी सदा सर्वदा आमेन. मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलो मारताव माये आमी तुजी भुरगी. तू आमची माय तू आमकां जाय तुजे सरशीन येताव. विघ्ना आडवारान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागताव. विघ्ना आडवारान सुखा दुखान माय तुजो आदार मागताव. मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलो मारताव माये आमी तुजी भुरगी. पापा दारले तुका सांडले वेंग मारली दुस्मानाक. पूण एकल्याच पुताक दुंच्याक पाताक दिलो या मनशा कुळाक. पूण एकल्याच पुताक दुंच्याक पाताक दिलो या मनशा कुळाक. मोरये क्रिस्ता माये तू आमची माय सर्गी उलो मारताव माये आमी तुजी भुरगी. मोगाळ पुता सोवे अंकवार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मानांतली बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. दिव्यवाणी